उत्पल परिसरात आप इन्विटेशन दिले भितर येवपाक सो तुमचे कितें कंडिशन कितें आसा कितें तें डेफिनेटली इट इज म्हणजे आमी पार्टी लेवलार डिसिजन घेतला हो अँड ऑफर इज स्टील ऑन. तुम्ही ॲक्च्युली आता उत्पलाक विचारूंक जाय. बॉल इज इन इज कोर्ट. ओके सो आणि अदर्स कोण लिडर्स आपण पणजे खातीर येवपाचे आसा ना तशें कांय ना अजून. सी ऑलरेडी आमी पणजे कॅन्डिडेट सुद्दां डिक्लेअर केल्लो आसा. पूण जशें अरविंदजीन सांगलें वी रिस्पेक्ट मनोहर पर्रीकर जी आनी ताचो चलो जर आमच्या पार्टीन येवंक सोदता ही वील बी वेलकम. तो जर आयलो जाल्यार कितें तो जागो सोडटलो डेफिनेटली तातूंत कांय ना. देर इज नो क्वेश्चन अबाउट दॅट. काल ॲक्च्युली सोशल मिडियाचेर खूब अफवा पसरावपाचे प्रयत्न जाल्लो पूण जशें म्हळें दीस इज अ पार्टी लेवल डिसिजन. हातूंत म्हजें कितें पर्सनल एम्बिशन बी तातूंत कांय पळोवपाचें ना. वी आर ऑल लॉयल पार्टी वर्कर्स आनी आम आदमी पार्टीक कशें सगळ्यांक बरे चान्स मेळूंक शकता आनी आमचो उद्देश म्हळ्यार इज टू फोल्ड. एक तर स्थानीक आमदाराकूय उडोवंक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीकूय सत्तेच्यान भायर दवरूंक जाय. सो हाव एवर वी कॅन अचीव बोथ एंड्स वी वील टेक ऑल डिसिजन्स इन दॅट. उत्पला शिवाय दुसरो कोण कॅन्डिडेट येतो दुसऱ्या पार्टींतल्यान तर तूं कॉम्प्रोमायज करूंक रेडी आसा ना आय डोंट नो. देर इज बीन नो डिस्कशन ऑन दॅट. जशें म्हळें ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा पूण फॉर उत्पल आमचे कन्विनर अरविंदजी हॅज मेड वन व्हेरी कॅटेगोरिकल ऑफर. फॉर उत्पल यू कॅन बेटर. येस डेफिनेटली.